नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. शिरगांवच्या जात्रे वेळार धोंडांनी आनी हेर लोकांनी करची न्हय मस्तेपणां. जात्रे वेळार धोंड भाविकां सयत दर एकल्यान पाळची शिस्त. मुख्यमंत्र्याची खर शिटकावणी. काँग्रेसीन आता बायला आरक्षण विधेयकाकय केला विरोध. काँग्रेस सुदारणांचे नाव आयकल्या बरोबर करपाक लागता विरोध. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलो सणसणीत आरोप. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितर आशिल्ले वाद आता येवपाक लागल्यात उक्ताडार. आमदार विरेश आनी मनोजा मदीं सुरू आसात अंतर्गत केस्तांवां. आरजीपी पक्षात पडटा फूट, लोकांक पडला प्रस्न. बायला आरक्षण विधेयकाक तेंको दिवंक नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता सयत भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान पेटयले उतराचे फार. लोकशाये खातीर हो दुर्दैवी दीस. मुख्यमंत्र्याची काँग्रेसीचेर टिका. केंद्रीय मंत्रिमंडळान डियरनेस भत्तो 2% वाड करपाक दिल्या मान्यताय. ही वाड 1 जानेवारी 2026 सावन जातली प्रभावी. लयराई देवीचे जात्रेची तयारी पुराय जावपाच्या मार्गार. जात्रेच्या फाटभुंयेर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी शेनवारा शिरगांव वचून जात्रेच्या तयारेचो घेतलो आढावो. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितर आशिल्ले वाद आता उक्ताडार येवपाक लागल्यात. आमदार विरेश बोरकार आनी पक्ष सुप्रीमो मनोज परबा मदीं आशिल्ली केस्तांवां दिसून येतात. जुलियस आल्मेदा वयल्यान सुरू जाल्ल्या वादाक लागून आरजी पक्षा अंतर्गत फूट पडटा काय कितें असो प्रस्न उप्रासला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात आमदार विरेश बोरकार आणि पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब हांचे मदीं फाटले कांय दीस जाले व्हडलो फूट पडिल्ल्याचे दिसून येता. आक्षेचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदा हाणें मनोज परबाचेर केल्ले टिपणे वयल्यान वादाची सुरवात जाली. जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आनी पक्षात आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खासा मनशाकडेन प्रस्न उप्रासले. ताचेर चौकशी म्हणून मनोज परबान पार्टीच्या पदाधिकाऱ्या सयत सांत आंद्रेच्या आरजीपी गटाकडेन बसका घेवपाचे थारायले. ह्या बसकेत पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आल्मेदाचेर फोग काडलो. पक्षाच्या आड काम करता म्हूण सांगून आल्मेदाक धारेर धरलो. ह्या मुद्द्याचेर भासाभास चलताना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी 2022-23 जुलियस आल्मेदान पक्षाड उलयताना एका समाज वावुरप्याचो पोस्ट लायक केल्लो हाचे पुरावे लेगीत उक्ताडार हाडले. जाणा जावन मनोज परब जुलियसाचेर आरोप घालता आनी पोरणे पुरावे भायर काडटा अशें सांत आंद्रे गटाचें म्हणणें. देखून सांत आंद्रेचो गट ठामपणान जुलियस आल्मेदा बरोबर रावलो. पण रोखडेच जुलियस आल्मेदाच्या नांवान शेनवारा 11 एप्रिलाक आरजीपीन आपल्या सोशल मिडियाच्या पेजीचेर पोस्ट घालून जुलियस आपल्या पार्टीचो वांगडी न्हू तशेंच ताचे संबंध पार्टीकडेन ना अशें घोशीत केले. ह्या पत्रात जुलियस आल्मेदा पक्ष फुडाऱ्या आड भायर उलयता तशेंच समाज माध्यमाचेर पक्षाच्या आड आशिल्ले लोकांचे पोस्ट लायक करता अशें रजावय दिले अशी माहिती गोमंतक टीव्हीक आरजीपीच्या एका कार्यकर्त्यान दिली. त्याच दिसा सांत आंद्रे गटांतले कांय वांगडी जुलियस आल्मेदा बरोबर ठामपणान उबे राविल्ल्याचे दिसून आयले. विरेश बोरकारान आपल्या सांत आंद्रेच्या गटा बरोबर बसका घेवन आपूण जुलियस आल्मेदा बरोबर आसा आनी सदांच आसतलो अशें आश्वासन दिले. मजगती मेळिल्ले म्हायते प्रमाण विरेश बोरकाराच्या सरकारी कर्मचाऱ्यां मदीं मनोज परबाक लागीं आशिल्ल्या दोगांक विरेशान कामावयल्यान काडून उडयले अशी माहिती विधानसभेतल्या सुत्रां कडल्यान गोमंतक टीव्हीक मेळ्ळा. एकंदरीत पळयत जाल्यार मनोज परब विरेशाचेर जळटा अशें फेसबूक पोस्ट घातिल्ले दिसून येता. तशेंच मनोज परबान शुक्रारा राती 2 वरांचेर जेलस अशें आपल्या फेसबूक पेजीचेर पोस्ट केल्ल्यान मनोज आनी विरेशा मदीं फूट पडिल्ल्याचे दिसून येता. मजगती हे विशीं गोमंतकान आमदार विरेशा कडेन आनी मनोज परबा कडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो, मात तांच्यांनी फोन घेवंक ना. कांय दिसा आदीं मनोज परब तशेंच ताचे समर्थक प्रसार माध्यमां आड उलोवन उजो करताले. पूण आता चित्र पळयलें जाल्यार तांचे मदीं उजो पेटला अशें दिसूंक लागला. ही आता 2 खाप्प्या फुडाऱ्यां मदीं पेटिल्ल्या उज्याची कीट आनीक भगभगतली काय ना ते पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. तशेंच ह्या पेटिल्ल्या उज्याचो परिणाम पार्टीचेर आनी येवपी वेंचणुकांचेर पडटलो काय हो प्रस्न म्हत्वाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बायला आरक्षण विधेयकाक तेको दिवंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन पोतून एक फावट बायलांच्या हक्का कडेन तडजोड केल्या
असो आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खाशेली विनंती करून लेगीत काँग्रेसीन आपलो निर्णय बदलूंक ना. 1998 वर्सा काँग्रेसीन अशीच भूमिका घेतिल्ली. देखून लोकांच्या घराघरांनी वचून ह्या घडणुकेची माहिती दितले. तशेंच बायलांक आरक्षण दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा अशें दामून सांगलें. मजगतीं ह्या विधेयकाक काँग्रेसीन आनी इंडी अलायन्सान विरोध केल्ल्यान लोकशाये खातीर हो दुर्दैवी दीस अशी खर टिका मुख्यमंत्र्यान केली. नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल जे आसा तें बिल काल 2/3 मेजॉरिटीन पास जालें ना. खरें म्हटल्यार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन सगळ्या पक्षां कडेन अपिली केल्लें, तांकां व्यक्तिगत पत्राय बरयल्लीं आनी तांकां ह्या सगळ्या बिलाक तुमी सपोर्ट करचो अशें म्हणून तांचे कडेन रिक्वेस्टूय केली. अनफॉर्च्युनेटली काँग्रेसीची पळय जी घाती परंपरा आसा ती परंपरा हांगाय चालू उरली आनी म्हणून ते लज काँग्रेसीक म्हटल्यार ही बायलांच्या संदर्भात महिलांच्या संदर्भात खूब बरे गजाली फक्त तोंडान उलयता, पण प्रत्यक्ष जेन्ना वेळ आयलो त्या वेळाचेर ते सगळे फाटी सरले आनी ह्या हातूंतल्यान तांची नारीक मुखार वचपाचें जें एक पावल आशिल्लें त्या पावला कडेन फाटी उरले. एक काल जर हे बिल पास जाल्लें जाल्यार हो एक देशाच्या इतिहासांतलो एक सुवर्ण क्षण जातलो आशिल्लो, गोल्डन डे म्हणून जो मार्क केलो जातलो आशिल्लो. पण जी परंपरा काँग्रेसीन 1998 त्या वेळाचेर अशेंच बिल आशिल्लें, तेन्नाय तशेंच पाड घातले. त्या वेळाचेर म्हाका याद जाता तंबी दुराई, आय मे बी रॉंग, पण तंबी दुराई मिनिस्टर आसतना तें बिल वचून काडलें, ओडलें, तें पिनलें, तें भायर उडयलें. ताजे नंतर 2003 अटल बिहारी वाजपेयीच्या सरकारान मल्टिपल टायम्स हो अटेम्प्ट केल्लो आसा. त्या वेळाचेरय अशेंच 2 वेळा जेन्ना बिल प्रेजेंट केलें तेन्नाय तशेंच जालें आसा. तेन्नाचे समाजवादी पार्टी आसतले, मागीर BSP आसतले, बाकीचे सगळे पक्ष आसतले तांच्यांनी आनी काँग्रेस आनी आतां तरी बालक बुद्धी राहुल गांधी म्हणजे लोकांनी सगळ्यांनी पळयलां. आमच्या कोंकणीन एक म्हण आसा, नाक खंय आनी आदोळी खंय, त्या प्रमाणे उलयतालो नारी बिलाचेर चर्चा चलताली, पण तो कोण जादूगार मागीर आनी कितें खंयच कितें उलोवन ताजें म्हत्व कमी करप म्हणजे तेन्नाच कळटालें की आमकां ह्या बिलाचे आनी नारी शक्तीच्या संदर्भात कांयच येना. केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर एक बरी खबर आसा. केंद्रीय मंत्रिमंडळान DA म्हळ्यार डियरनेस भत्तो 2% वाड करपाक मान्यताय दिल्या. ही वाड 1 जानेवारी 2026 सावन प्रभावी जातली आनी DA सध्याच्या 58% वयल्यान 60% मेरेन वाडटली. हो फायदो केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच निवृत्ती वेतन धारकांक DRच्या रुपांत मेळटलो. ह्या निर्णयाक लागून लाखांनी कर्मचारी आनी पेन्शन धारकांची येणावळ वाडटली आनी वाडट्या म्हारगायेच्या मुखार हो निर्णय थाकाय दितलो. लयराई देवीचे जात्रेची तयारी पुराय जावपाच्या मार्गार आसा. जात्रेच्या फाटभुंयेर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी शेनवारा शिरगांव वचून जात्रेच्या तयारेचो आढावो घेतलो. सध्या तळयेर वचपाक बंदी घाल्या, पूण जात्रेच्या दिसा तळी सगळ्यां खातीर उक्ती जातली अशी माहिती मुखार आयल्या. लयराई देवीची जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या शिरगांवा जात्रेची तयारी नेटान सुरू आसा. शेनवारा आमदार प्रेमीन शेट आनी उत्तर गोंयचे जिल्लो अधिकारी अंकीत यादव हाच्या सयत शिरगांवा वचून तयारेचो आढावो घेतलो. ह्या वेळार पुलीस अधीक्षक, उपजिल्लो अधिकारी आनी हेर वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे अधिकारी आनी देवस्थान समितीचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. मजगती सध्या तळयेर वचपाक बंदी घातल्या, पुणून जात्रेच्या दिसाक तळी सगळ्यां खातीर उक्ती जातली. नेम मोडटल्यांक 1000चो दंड भरचे पडटले. उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी आनी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या जात्रेच्या जाग्यांची 6 झोनांनी विभागणी केल्या. देवळाच्या आवारात होमखंड, टळी, रस्ते आनी भौशीक सुवातींनी गर्दी नियंत्रणाचेर खर उपाय करतले. तशेंच दिवचलच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यान 21 एप्रिलाक सांजेर 6 ते 22 एप्रिल सकाळी 8 मेरेन निर्बंध घातल्यात. आज गोंय सरकाराच्या वतीसून ज्यो सुदारणा करपाक जाय आसल्यो ह्यो सुदारणा युद्ध पातळीचेर कंप्लीट जाल्लेल्यो आसा आनी आज जशा पद्दतीचे वातावरण म्हणजे एखाद्या गोष्टीचो जो आढावो घेवन आमी स्वता जेन्ना मुख्यमंत्र्यांनी हेजो आढावो घेतलेलो आसा आनी सगळ्यो सरकारी ज्यो यंत्रणा आहा ती सगळ्या व्यवस्थीत रित्या काम करीत आसा. उदाहरणार्थ जे नॉर्थ गोवा कलेक्टरान जबाबदारी घेतलेली आहा आनी त्या अनुशंगान जी जागा तळये पासून ते देवळा पर्यंत
ही मोकळी जागा दवरप, थंयसर कसले स्टॉल पयल्या दिसा लावप ना, हो पयल्यान पयली हो निर्णय जाल्लो आसा. आनी त्या अनुशंगान आयज पूर्ण जागा जी आसा तळये पासून ते देवळा पर्यंत ही ओपन आसतली, थंयसर कसली दुकानां सायडीक आसची ना, सोडून इमर्जन्सीची जी योजना आसतल्यो, इमर्जन्सी ऑफिसीस आसतली, फायर इमर्जन्सी, हेल्थ, पुलीस, हे सगळे थंय तिका 9 दुकानां दवरलेली आसा, ती बी सायडीक दवरलेली आसा. दुसऱ्या दिसाच्यान जे आसा तेजेर विचार चालू आसा, जी दुकानां घालपाक जाय. तशेंच काही अनुचित गोष्टी घडोवंक जायना म्हणून सगळ्या जाग्यांचेर कॅमेरा बसयल्ले आसा आनी हेजे कंट्रोल ऑफिसान दवरलेले आसा, देवस्थान समिती कडेन दवरलेले आसा, सरकारी ऑफिशियल्स तेजे देखरेख करतले. आनी ह्यो गोश्टी गवर्न करपाक लागून जागोजागी पुलीस तैनात आसतले. आनी ज्यो अनुसूचित ज्यो गोश्टी घडल्यो तेजेर केन्नाच तर फुडें घडच्यो ना. हेका लागून ज्यो उपाययोजना ज्यो केल्ल्यो आसा तितून काही लोकांचे कंपाऊंड वॉल्स जे एप्रोच सामके नॅरो जातालो रोड, ते सुद्दां काडून सरकारान बऱ्यापैकी ते रुंदीकरण केल्लें आहा. आनी ग्रामस्थांनी तांकां जे सहकार्य केल्लें आहा त्या बद्दल ग्रामस्थांचे हांव पयल्यान पयलीं आभार मानपाक सोदतां. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुसमण केपें वाठारांत एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. कुलूप लायिल्ल्या घरात आवय आनी चलयेची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ जालो. तांची नांवां अलका शिरवयकर वर्सा 70 आनी तिची धूव अनार शिरवयकर वर्सा 42 अशी आसात. केपें पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा 14 एप्रिलाक निमाणे दोगांक शेजाऱ्यांनी घरगुती सामान घेवन केपें बाजारांतल्यान परततना पळयल्ली खंय. ते उपरांत आवय अलका आनी धूव अनार 3 दीस घरा भायर तांकां दिसूंक नाशिल्ले. हाका लागून शेजाऱ्यांक दुबाव आयलो. ही गजाल ताणें आदली नगरसेवक तेरेजा त्रावाजो हांकां सांगिल्ले. त्रावाजोन रोखडेच केपें पुलिसांक ही म्हायती दिली. शेजाऱ्यांच्या शिटूकसाणेक लागून ही घडणूक उजवाडाक आयल्या. 3 दीस घरा भायर हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान शेजाऱ्यांनी दुबाव उक्तायलो. वेळार म्हायती मेळिल्ल्यान ही घडणूक उजवाडाक आयली. आवय धुवेचो असो दुर्दैवी शेवट जाल्ल्याची खबर आयकून वाठारांतल्या लोकांनी दुख्ख उक्तायला. शांत आनी सादे जिवीत जगपी ह्या कुटुंबाचो शेवट जाल्ल्यान जायत्या जाणांक धक्को बसला. थळावो नगरसेवक आनी लोकां सयत पुलीस घडणुकेच्या थळार पावले. घराची दारां बंद आशिल्ल्यान जनेलां वयल्यान तपासणी केली. त्या वेळार अलका शिरवयकर जमनीर पडिल्ली दिसली. घरांतल्यान येवपी बुरश्या वासाक लागून घरांत भितर सरतना पुलिसांक अनार शिरवयकाराची कूड मेळ्ळी. आवय आनी धूव दोगूय ह्या घरांत रावताली. अलकाचो पूत पोरवरी रावता आनी पुलिसांनी ताचे कडेन संपर्क साधून ताका केपें आपयलो अशी म्हायती मेळ्ळा. घडणुकेच्या थळार पंचनामो केल्या उपरांत दोनूय कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. मरणाचे खरे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना आनी केपें पुलिसांनी फुडली चौकशी सुरू केल्या. हे घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत दुख्खाचे लार पातळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तिळामळा वाठारात शुक्रारा धक्को दिवपी घडणूक घडली. आंबे काडपा खातीर गेल्ले बायलेक विजेचो खर शॉक लागून मरण आयलें. निकोल ऑलिव्हेरा अशें मरण आयिल्ले बायलेचें नांव आसा. संबंदीत मरण पाविल्ली बायल स्टिलाचे लांब पायप घेवन आंबे काडपाचे यत्न करताली. मात तिच्या हातांतलो पायप निसटून विजेच्या सरयेक लागले. पायप स्टिलाचो आशिल्ल्यान तातूंतल्यान विजेचो प्रवाह गतीन प्रवाहीत जावन ते बायलेक शॉक लागून मरण आयलें. आमकां बी आतां न्यूज मेळ्ळो आम शॉकाक, कित्याक ती बायल आमगे वाड्या वयली आनी तेजें नांव सोकोरीन. आमी सोकोरीन म्हणटाय पूण तेजें नांव निकेल ऑलिव्हेरा. हांव सरप्रायज, कित्याक आमी कामाक गेले कडेन आमकां हो न्यूज मेळ्ळो आनी आमी तेचो ते सारकी लासोन गोबर जाल्ल्या भशेन सारकी काळें जाली आनी आमी आतां हॉस्पिटलांत आतां सद्या आमी बॉडी सेफ दोन येयलो आहा. आतां हिंगा आमी चोवपा येयलें इन्सिडंट हिंग इतली वायर सकयल हुआ ही आतां पळयलें तें कोता न्ही 11 kV लायन ही चोवपा गेल्यार हातू लावन ती अटॅच करपा इतली सकयल आहा. हांव कितें म्हणटा, इतली व्हडली इतली डेंजरस वायर इतले सकयल आसा. एक्चुली म्हाका दिसता 7 मिटरां वयर आसपा जाय. 7 मिटर चड, हे आतां अडेच मिटरां पासून ना. पूण हे आतां चोवपाक गेल्यार आतां हिंग कोणा तितली ते इन्सिडंट जालो सोमत्यांचो आतां सगलो उज जालें हिंगा. पूण ते पायप पळोवपाक गेले जाल्यार 4 मिटराचे सुद्दां आसपाना आनी जर 4 मिटराचे कमी पायप आहा ते. जर तर ती वायर वयर आशिल्ली जाल्यार पायप तिका लागना आशिल्ले. आनी हांव कितें म्हणटा, सो हे लागना आशिल्लें आनी इतली सकयल चोवपाक गेले चोवपाक आतां आमकां ती दिसती पासून पडना चोय
आतां आमी सपोज हें झाटोरी आसलोलें आमकां हें कळनासलें आतां तें क्लीन एरिया आहा म्हूण हें कळटा. हें आज चोवपाक गेल्यार इतली डेंजरस एक मातशें टायट जावन तरी मनीस मरपाक शकता जाल्यार हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मातशें चोवपा जाय बाबा हें आपणागे वायर कितें ते एवरी इयर ते सर्विसींग कोताय हें चोवपा जाय. समथींग इज हें डेंजर कित्याक आयज सकाळीं एक गेले आज भुरगीं कोण गेले आनी कोणा कितें जाल्लें जाल्यार कितें कोताले आफ्टर क्रायींग एक कितें इन्सिडंट जाण रोडोन कांय फायद ना. आयज ती बायल तिका 2 भुरगीं आहाय 3 भुरगीं आहाय 3 भुरगीं आहाय धाकटी भुरगीं ती हाचो काजार जाल नाय आनी घोव भायर आसता. आतां ह्या भुरग्यां माय ना जाली कित्याक लागून ओन्ली बिकॉज नेग्लिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे एशें चड लो अशें म्हणून वायरू आहाय चडशी सगळीं उंच आहाय आमची घरांतली बारीक वायर म्हळ्यार बारीक उंच आसताय पूण इतली 11 kV वायर हिंगा 1.5 मीटर तूं नाल्यार मेजर करपा जाता आनी मागीर दिसता त्या वायरा घोडी तूं मातशें क्लोज गेल्यार तुका शॉक येता. सो आनी कितली उंच आसपा जाय. हांव मागतां सरकारा कडेन वा कोण डिपार्टमेंट आहा तेमी मातशें हेजेर चोवचें आनी हे आतां चोवपाक गेल्यार ही आतां सगळे कडेन देंवलाय ते मुखार सगळे देंवलो आहा आनी ती झाडीन सगळीं हें जालो हाय. ही मातशें कितें आहा तें कोचें कितें आनी मुखार इन्सिडंट जावपा रावताय वो तेज्या पयलीं कोतोल्या कितें तें आमी चोवपा जाय. पळसकट्टा मोलेचे पार्सेकर फूड्स कंपनी आड थळाव्यांच्या चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक शेनवारा 16 दीस पुराय जाले उपरांत लेगीत आंदोलनाची सरकार कसलीच दखल घेना असो आरोप थळाव्यांनी केला. थळाव्यांनी आता येवपी वेंचणुकेत मतदान करपा संबंधी गंभीर भूमिका घेवपाची शिटकावणी दिल्या. गावातले सुमार 300 मतदार कोणाक आनी कित्याक मतदान करचें हाचेर परतून विचार करतले अशें तांणी स्पश्ट केला. इलेक्शन टायमार तितली सोदपाक कोणूय येतले न्ही तेन्नाच कशी मेळटली. आतां तेंची कितें तरी तुमी एक्शन घेयत ना जाल्यार आनी कोण घेतलो. आतां आनी आमच्यान कांय सांगू बी नजो आनी कांय नजो तेन्ना तुमी कितें तें पळय. अरे 8 दीस जाले 16 दीस जाले पळसा काट्यार बायलो बसता आमी बसता आमची अशें किंमत ना जाल्यार आतां तांकां उबेदार करून घेवपाचें ना. आमची कोणूच सरकार वासपूस घेयना कोणूच पळयना. ताण भुकेचे ताणेचे रात दीस आमी हांगा रावता तेन्ना आतां आनी आमचें इलेक्शन म्हणून आमकां येवन सांगपाचें ना कोणी. आमी 100 आमचो 200 जवळ जवळ 300 वोटींग आहा आमची. 300 वोटींगेंतले एक कोणाक वोटींग घालपाचो ना आनी जाग्यार सुद्दां तांकां घेवपाचें ना. आमची वासपूस कांयच करिना जाल्यार तांकां आनी आमचें कितें आहा कांयच ना. आमी आतां मरपाचेच म्हूण आमकां कितें तरी निर्णय जर सोमारा पर्यंत दिलो तर सालवा नाही तर सोमारा पर्यंत जर निर्णय कोण दिना जाल्यार हांगा उबे कोणाक करून घेवपाचें ना. आमी आतां जवळ जवळ 3 पिढ्यो आमगेल्यो जाल्यो 3 पिढ्यो जावन आतां दुसरी पिढी जाली तरी आमचे कोण वासपूस घेयना. आमी मत्त फूल बीजे वांगडा आहा तेन्ना आमकां BJP सुद्दां आमकां तेजे हें करून घेयना म्हणटना बरोबर आतां आनी कोणाक अधिकारूय ना आनी हक्कय ना आमकां विचारपाक. आमचे सरकार सामके डोळे बंद करून बसला ते कितले पर्यंत बसता ते पळया. आमकां सांग बसल्यार 16 दीस जाले आमची कोण चवकशी करिना काय कितें आवाज करिना काय ना. आमी करपाचें कितें आतां इतले दीस बसून. जर आमकां जर कोणी आज जालो शेनवार फाल्यां जालो आयतार सोमार येयलो जर आमची कोण चवकशी करिना आनी आमकां जर पळयना जाल्यार आमी आनी फुडले फावटी आनी इलेक्शना कडेन आनी पळोवपाचें ना हांगाच रावपाचें न्हू. आनी आमकां कोण विचारपाचो बी ना इलेक्शना टायमार. आमच्यो पळय हांगासर बायलो आमचे भुरगे दादले बसला तांकां आनी आमी फुडें आतां आनी इलेक्शनाक आमी आनी वचपाचीं ना. आमकां इलेक्शन आनी कसलें आसतलें आमकां कोण पळोवपा ना जाल्यार आनी इलेक्शनाक आमकां कोण पळयतलो आनी आमी इलेक्शन कोणाक कितें करतलीं. रावणफोंड मडगांव रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या कामा खातीर 20 ते 24 एप्रिल मेरेन पॉवर हाऊस सर्कल ते रावणफोंड सर्कल आनी ओल्ड रेल्वे स्टेशन कडेन वचपी रस्तो कांय काळा खातीर बंद आसतलो. पर्यायी रस्ते वापरपाचें आवाहन येरादारी पुलिसांनी केलां. गरजेचे सुरक्षेचे नेम पाळपा खातीर GSIDCक सुचोवण्यो जारी केल्यात. हे विशींचो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केला. आमी सध्या रावणफोंड ब्रिजा सायटीर आसा आनी आतां आमी सोमारच्यान ब्रिजाचे गर्डर लॉन्चिंगाचें काम चालू करपाचें आसा. आतां गर्डर लॉन्चिंगा खातीर आमी कलेक्टरा कडल्यान अप्रुवल घेवन हो जो रोड आसा फ्रॉम रावणफोंड सर्कल टू पावर हाऊस सर्कल अँड फ्रॉम पावर हाऊस सर्कल टील ओल्ड स्टेशन रोड सर्कला पर्यंत फूल ब्लॉक आमी दवरलेलो आसा. त्याच्या खातीर सगळ्या लोकांक हे सांगपा खातीर एक कॉन्फरन्स घेवपाक येता आनी हेतून आमी सोमारच्यान रोड फ्रॉम दॅट इज 20 एप्रिल सकाळी 7:30
दनपारा 3:30 पर्यंत रोड बंद दवरतले. मंगळारा सकाळी 8 रोड बंद दवरतले ते बुधवारा 5 पर्यंत सकाळचे बंद आसतलो. मागीर ब्रेस्तारा हो रोड सकाळी 6:30 बंद जातलो, तो दनपारा 2 पर्यंत बंद आसतलो. आणि शुक्रारचो हो रोड 7:30 बंद करतले ते 3 पर्यंत बंद आसतलो. सो हेची लोकांनी दखल घेवप आणि त्या प्रमाणे मातशे गव्हर्मेंटाक सहयोग करून कामाक हातभार घालप हेची रिक्वेस्ट करता हांव सर. आता रावण सर्कल आसा थंयच्यान दुकानाक मडगांव येवपा जाय. लोकांनी रेल्वे स्टेशनांतल्यान तो रोड घेवन मागीर खारेपांड्यान वयर रस्त्यान येवपा जाता. आनी पावराव कडल्यान जे वयर वयतात पळय तांकां दवरली तेन्ना सोंसपा जाता, नाल्यार परतून सिटींतल्यान त्या सायडीन परतून खारेपांड्यान येवपा जाता. सो हे लोकांनी स्कुला टायमाचेर सकाळची स्कूल टायमींग आसता, लोकांनी हेची दखल घेवपाची आनी आमकां आनी पुलिसाक कॉपरेट करपाचें. आनी मातशें थंय फर्स्ट डे टायम लागतलो, तेका मातशें बेगीन भायर सरून भुरग्यांक पावपा वचपाचें, नाल्यार लास्ट मोमेंटाचेर गर्दी जातली. गोंयान हवामान खात्यान 19 ते 21 एप्रील ह्या काळात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ह्या 3 दिसांत वीज पडपा वांगडा गडगड मारून पावस पडटलो असो अदमास खात्यान उक्तायला. फुडले 6 दीस राज्यात चडांत चड तापमान 33 ते 35 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. तशेंच दर वर्सा शिरगांव जात्रे वेळार वातावरण ढगाळ आनी कांय प्रमाणात पावस पडटालो. मात अंदू अशीच स्थिती आसतली वा ना असो प्रस्न सध्या निर्माण जाला, कारण हवामान खात्यान 21 एप्रिलाक येल्लो अलर्ट जारी केला. मोलेच्या स्कॅनर चेक पॉइंटाचेर काम करपी 18 कामगारांक फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन पगार आनी नेमणूक पत्रां मेळूंक नाशिल्ल्यान तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. ह्या प्रकरणात कामगार पंचायत मंडळा कडेन धांवले. पंचायत मंडळान रोखडीच कंत्राटदारा कडेन बसका घेवन चर्चा केली. हे चर्चे वेळार कंत्राटदारान फुडल्या सप्तका भितर उरिल्ले कामगारांक पगार आनी नेमणूक पत्राय दिवपाचें उतर दिलां. आतां दिल्लें उतर प्रत्यक्षात केन्ना चालीक लागतलें हाची सगळेच कामगार वाट पळयता. तुम्ही कितें सांगला पळय हो चिरो उखल किंवा बाटली उखल तेंच्यान ते सुद्दां उखलल्या सगळें काम केल्लें आसा. पूण आमकां हें जाय की एज अ लोकल हे भुरग्यांक कोणाक हात लावपाचो ना. म्हळ्यार हात लावपाचो ना मीन्स कोणाक भुरग्यांक तुमी काडपाचें ना सद्याक. तुमचो जितलो कॉन्ट्रॅक्ट जितले दीस गेट आसा जितले दीस ही सिस्टम चलतली तितले दीस हे भुरग्यांक हांगा कामाक जाय. कित्याक ह्या भुरग्यांनी तूं म्हाका हांगाच न्हू ह्या भुरग्यांनी हांगाच काम करूं ना. पत्रादी बी कोणी गेटी बसयल्या ह्याच भुरग्यांनी वचोन बसयल्या. खंडलाय बी ह्याच भुरग्यांनी सगळी पायपां ओडल्या, सगळी हे शेडी कितें घालपाचें आहा ते ह्याच भुरग्यांनी घातल्या. पत्रादी बी धरून काणकोण धरून केरी धरून सगळे हेच भुरगे गेल्ले आसा. 4-5 भुरगे वयताले हांगच्यान आनी सर येताले व्हरपाक ना म्हणून सरान ऑन कॅमेरा सांगून सरान. आता त्यांनी कित्याक ताका कोंकणी कळना जाल्यार कित्याक जाय तर हे भायले सुहास बाब आता त्यांनी एश्युरन्स दिला न्हू. किती म्हणून दिले तुमकां एश्युरन्स आता त्या भुरग्यांक? सरान दिला न्हू तुमच्या कडेन. किती म्हणून सांगला की अपॉइंटमेंट लेटर विदीन वीक दिता म्हणून. सारकें मरे अपॉइंटमेंट लेटर विदीन वीक दिता म्हणून सांगला आनी ते दिवपाक जाय. कित्याक हेच्या पयलीं बी पेमेंटा खातीर विदीन वीक 7 दिसांनी 8 दिसांनी पेमेंट करता. हो पेमेंट अजून पर्यंत तेंचो जावना. कमीत कमी 4-5 महिन्याचो पेमेंट उरलेलो आसा भुरग्यांचो. म्हळ्यार एकट्याच्या भुरग्याचो कमीत कमी 60,000 उरलेले आसा. आनी कितें आसा ते कायदेशीर गोश्टी करच्यो. अपॉइंटमेंट लेटर त्या भुरग्यांक मेळचें बेगीनच्या बेगीन इतलोच तेंचो इशू आसा. आता तुमचो पेमेंट उरलेलो आसा? हय पेमेंट उरलेलो आसा भुरग्यांचो उरलेलो आसा. थोड्या हाय बट ऑल द थिंग्स क्लियर ईश्वर केला की 7 दिसा भितर करता म्हणून सांगला. सपोज तेजी 7 दिसांनी परत एकदा आमी हांगा विजीट करले आनी तेन्ना मागीर डिसिजन घेवपाचें आमी डिसिजन घेतलें. सो तेणी आमकां सगळ्या पंच बॉडी हुजीर सांगला आनी त्या भुरग्यां हुजीर सांगला की तो अपॉइंटमेंट लेटर आतां 7 दिसा विदीन वीक दितले आनी तशेंच तुजो जो फाटलो पेमेंट उरला तो कंटिन्यू 7 दिसा भितर क्लियर करतलो आनी फुडलो जो पेमेंट जातलो तो टायम टू टायम तिजो जातलो अशें म्हणून तेणें इन्शुरन्स दिला. किती झाले स्कॅनर आज हांगा? There was nothing scam in this. What was the things we were trying to आतां आमी चिंतलेले मातशे भुरगे कमी करून जर चलता जाल्यार पळोवपाक केल्ले आमी.
पूण जायना ते भुरगे सगळे आमचे फुड्यान येयले तांकां सगळ्यांक कामाक जाय आनी कामाक रावंक म्हणून तेंच्यांनी हें केलां तेंच्यांनी आतां भुरग्यांक सांगलां म्हाका तांकां अपॉयंटमेंट लेटर जाय ते आमी हांव आनी सरान आतां तांकां सांगलां आश्वासन सुद्दां दिल्या विदीन अ वीक आमी तांकां अपॉयंटमेंट लेटर इशू करता आनी तेंचे एक पेमेंटाच्या बाबतीन जो आहा तांकां आमी एन्श्युअर एक केल्लो की एवरी मंथ बिफोर ऑन ऑर बिफोर 7th वी आर गोइंग टू डू द पेमेंट्स इतले तेंची आसली मागणी आनी आमी ते स्विकार सुद्दां केल्या आनी तांकां हें करता कामांतल्यान काडटा ना आतां कोणाक पण आता अपॉइंटमेंट लेटर तुम्ही 7 दीस भितर दिला. वीक वी आर गोइंग टू गिव देम इशू द अपॉयंटमेंट लेटर टू आणि त्यांचं पेमेंट जो उरलेलं पेमेंट्स विल बी ऑन ऑर बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ. ओके जो कॉन्ट्रॅक्ट जाल्लो तो खंयचे हेजे कंपनीचेर जाल्लो मिस्टर टेक टेक्नॉलॉजी प्रायवेट लिमिटेड. मिस्टर टेक टेक्नॉलॉजी. नमस्कार, आमी मोले आसा जे जाग्यार हांगा गाडी स्कॅन करपाचो टोल नाका आसा त्या जाग्यार आसा. जे जाग्यार हांगा 18 भुरगे हे टोल नाक्याचेर काम करता तेंचे भितर कांय तरी इशू जालो आनी तांकां आमी वळखना म्हणपालो जो कोण वरिश्ट आसा तो. पूण अशें येलें की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा यादव तेणी येवन हांगा तो समजुता काडलो आनी तेंचे फाटले एक 2-3 म्हयन्याचो कितें पेमेंट उरला 4 म्हयन्याचो कितें तरी तो तेणी पगार दिता म्हणून सांगला आनी 7 दीस भितर तांकां अपॉयंटमेंट दिता म्हणून सांगलेलें आसा. आतां सद्या मोली पंचायत मंडळ जी आसा तेणी हांगा फुडाकार घेवन जो इशू हांगा जो आसा तो मिटिल्लो आसा आनी हे भुरगे 18 भुरगे जे लोकल आसा ते 18 भुरगे हांगा कामाक सद्याक चडलेले आसा. हेजे भितर तेंचे भितर कितें तरी गैरसमज जालो आनी तेंच्यांनी आयच्यान कामार चडपाचें ना म्हणून ठरिल्ले रावताले. पूण जेन्ना यादव कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी तेणी आनी पंचायत मंडळांची भितर बैठक जाली आनी हो हांगा प्रश्न सुटावो जाल्लो आसा. तांकां आतां 7 दीस भितर तांकां अपॉयंटमेंट लेटर दितले आनी तेंचो जो पगार उरलेलो तोय दितलो म्हणून तेणी सांगलेलें आसा. दुसरी म्हळ्यार हाज्यान पयलीं 1-2 जाणांक काडलेले आसा तो तेणी सांगलें की ताका घे म्हळ्यार हांगा सद्याक कामगार चड जाल्ले आसा आनी ताका लागून आमी घेवंक शकना अशें तेणी कॉन्ट्रॅक्टर यादवान सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ गिरेकर. सगळ्यात चड राष्ट्रहित काय पक्षाचे हित या प्रश्नाचेर राजकारण परत एक फावट गरम जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधकांचेर खर टिका केल्या आनी बायलां आरक्षण विधेयकाच्या प्रश्नाचेर विरोधकांच्या भुमिकेचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलां. ट्रिपल तलाक, कलम 370 आनी आता बायलांचें आरक्षण काँग्रेसी सयत विरोधी पक्ष सुदारणांक आडायतात असो आरोप मुख्यमंत्र्यान केला. 2029 वर्साचे वेंचणुकेत बायलांचो व्हड प्रमाणात वांटो घेवपा खातीर हो कायदो गरजेचो आसा अशें तांणी सांगलें. मजगतीं काँग्रेस, TMC, DMK आनी समाजवादी पक्षाचेर टिका करून तांणी स्वार्थी राजकारणाक लागून देशांतल्या बायलांक हानी असो एक गंभीर आरोप केला. सकाळच्या खबरो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.